श्री आपटेश्वर सिद्धिविनायक देवस्थान हे आमचे हांगासर एक 700-800 लोक रावता. ती हांगा ही बिल्डींग आहा पळय नवत अपार्टमेंट ही बिल्डींग एका 40 वर्सां जालीं बांदले म्हणून बांदल्यार आनी तिजे हे पळय हेका ऑन पेपर 28 जून 2021 ती अनसेफ म्हणून CCPन न्यूजपेपराचेर घातलेली अनसेफ म्हणून. जाल्यार ही 2 वर्सां जायत येयली, फुडल्या म्हयन्यान 2 वर्सां जाता जाल्यार अजून तेजेर कांय एक्शन घेवंक ना. आतां हेजेर हे म्हणटा कितें तेजेर डिस्प्यूट आहा मयेकाराचो आनी तो ओनराचो, तेजो डिस्प्यूट आहा जाल्यार आमकां कितें आतां हे नेबर रावता तांकां प्रॉब्लम कितें, बिल्डींग कॉलॅप्स जाल्यार कितें मागीर कॅज्युअलिटी जाल्यार मागीर कोण रिस्पॉन्सिबल. ती बिल्डींग आतां पळय तुमी पळयल्या तेंचे आमी ताका व्हरून दाखयलें तांकां बिल्डींग पळय कशी आहा ती इन कंडिशन पळोवपाक थंय रावपाक तांकां हितून जाल्यार असो भंय. आनी प्लस वन थिंग इज दे इतकें हें आसतना थंय 5 जाण ड्रायव्हर रावता. हाव इट इज पॉसिबल. इतकें तर अनसेफ म्हणून तो CCP सांगता जाल्यार ते 5 जाण कशे रावता. हाव दे कॅन रिजायड. आनी फाल्यां कितें जालें मागीर तुमचो डिस्प्यूट आहा तो बरो आहा. डिस्प्यूट ताका डिस्प्यूट आहा म्हणटकूच बिल्डींग पड आसा तुमी रावतले डिस्प्यूट आहा म्हणटले तुमी खंय तर आमी गेले जाल्यार डिस्प्यूट आहा म्हणटले. डिस्प्यूटाक तर अशें हें जालें जाल्यार आमकां नेबर्सांक सेफ हें जाता अनसेफ. कित्याक काल पडलां पळय तें काल आवाज जालो तें आमी ते एका रिपोर्टराक काडून दाखयलें सकयल तेजें हें पडलां तेंय दाखयलें. आयज कोण येयला म्हाका खबर ना सकाळीं म्हळ्यार आजून पासून हेजेर एक्शन ना. हें तर न्यूज पेपराचेर CCP तर सांगता इट इज अनसेफ म्हणून जाल्यार तुमी तेजेर एक्शन कित्याक घेयना. 2 वर्सां जालीं तुमी आतां कितें बिल्डींग पडोवन दुसऱ्यांक कॅज्युअलिटी जायसर हें करपाक म्हणजे आमच्या नेबर्सांक त्रास करपाक मागीर आतां ही कॅज्युअलिटी जावन जर कितें जालें जाल्यार हू इज रिस्पॉन्सिबल. तशीच ती फाटल्यान आनी एक बिल्डींग आसली तेकाय सेम प्रॉब्लम तेकाय 2 वर्सां जालीं तुमी आमी रिपोर्टाचेर घातलें तरी कांय एक्शन ना. आय रिक्वेस्ट CM एंड बाबूश मोंशेरात ते एंड कलेक्टर बाबा मातशें हेजेर एक्शन घे कितें आहा तें नाल्यार तेका तरी मोडूंक लाय नाल्यार तरी कितें तरी तेका दुसरो उपाय करात. आनी फाल्यां जर कॅज्युअलिटी जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण इंकेच आन्सर करचें म्हाका गव्हर्मेंटान बाबा रिस्पॉन्सिबल कोण. डिस्प्यूट तुमी फुडें काडटले डिस्प्यूट म्हणून डिस्प्यूट आहा म्हणून कांय एक्शन घेना म्हणून मागीर तेजे पडात आहा तेणी पळयलां. इवन द रिपोर्टर हॅज सीन दॅट वीथ ओन आयज आनी ते काडले फोटोग्राफ कशें पडटा कशें स्लॅब लोंबकाटा ते पळयले आनी आमचे पिलर आहा ते कांयच ना पोवनाक तेका केन्ना एनी टायम इट इज कॅन कॉलॅप्स. म्हणून हांव म्हाजो एकूच रिक्वेस्ट CMाक आनी आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूश मोंशेरात मातशें हेजेर लक्ष घालून मातशें फास्ट हें करचें. कित्याक सांगपा आमी तांकां ते नेबर्सांक अशें सांगलें काय बाबा तुमी आमगेर येवन तरी बाबा हें करा म्हणून. कित्याक फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार सामको प्रॉब्लम कॅज्युअलिटी जातकूच मागीर कोण काय आमी कांय करूंक शकना मागीर. आनी आतां तें आमी थंय नेबर्स प्लस हांगा हे रिजायड जाता पळय 5 जाण ड्रायव्हर खंयचे तरी कंपनीचें सांगलें तेंच्यांनी तेका रावता म्हणून 5 जाण ड्रायव्हर तर तांकां कशें रावंक दिलें काय म्हणटा. आनी ते सांगता तो आपूण 3 वर्सां जाल्यार आपूण रावता म्हणून आपणाक रूम मेळना आपूण कसो वचो काय म्हणून. दॅट इज द आन्सर फ्रॉम दॅट लेबर इज आवटसायडर. म्हळ्यार आमकां दिसता बाबा इज अ ह्युमन बींग तेणें थंय रावप न्हू म्हणून तुमकां रूम मेळना आपूण वचना म्हणून. मागीर आतां गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल कितेंय जालें फाल्यां जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल मागीर वकडें धांवून येतले. भायलो मनीस म्हणटकूच वकडें भायले हें आहा पळय ते वकडेच मागीर आमच्या गव्हर्मेंटाचेर एक केसी घालतले की आमकां एक केस आमच्या हेजेर घातल्यात CM साहेबांनी तशी केस घालतले आनी दे आर टेकींग द एडवांटेज ऑफ गोवन. म्हणून हांव म्हाजो एकूच रिक्वेस्ट की हे बिल्डिंगेचें कितें जाता तें बेगीन तुमी करचें आनी काय आमी कांय करूंक शकना आनी कोणा कडेन वचोंकूय शकना. म्हणून आमी आमचो गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट की हे बिल्डिंगेचेर बेगिनल्या बेगीन एक्शन घेवची.